नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. हणजून 7 वर्साच्या भुरग्याच्या मरणाक जबाबदार पिटबुल सुणाच्या धन्याक अटक. मंत्री निळकंठ म्हणटा नव्यो गायडलायन्स जाय. मडगांवां आदोगादाची आत्महत्या. पुलिसांनी प्रेशर हाडलो म्हणून मरच्या आदी चीट. पुलीस अधिकाऱ्यांचेर एफआयआर जायना जाल्यार बॉडी घेना. बाकीचे आदोगाद तेमार. दर्या देगावयलो बेकायदेशीर बांदकामाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एडीएफ सर्वे करचे ना. मंत्री आलेश म्हणटा GCZMA वरवीं चल्ला मॅपिंग ताचो सर्वे. एका राज्यात 2 राज्यभाषा आसूंक शकना म्हणटा बाई मावजो. अनिल सामंत म्हणटा भारतीय भाषेचो दुस्वास करपी मावजो खंय पयलो ज्ञानपीठ जैतिवंत. कदंबाक मेळटल्यो नव्यो 500 EV बसी. सध्या आसा 100 आनीकूय येवपाच्यो. 1,500 प्रायव्हेट बसींचे कितें खासा रिपोर्ट. मालवणात कोसळिल्ल्या शिवाजीच्या पुतळ्याचेर राजकारण. छत्रपती दैवत म्हणून प्रधानमंत्र्यान मागली जाहीर माफी. मुख्यमंत्री म्हणटा 100 खेप माफी मागता. आणि 6 सप्टेंबराक दवरिल्ले कदम कामगारांचे आंदोलन फाटी. मुख्यमंत्र्याकडेन बसके उपरांत 8% घोशणा. 7वें वेतन हेर मागण्यांक कामगारांच्यो वाटीघाटी. खबरो विस्तारान. हणजुणा पिटबुलाच्या हल्ल्यांत जखमी जाल्लो 7 वर्सांचो भुरगो GMCत उपचार चलतना सोंपलो. आवयच्या मुखार सुण्यान ताका पिसुडलो. पिटबुल पोसपी अब्दुल ख्वाजाक अटक. घडणुकेचेर लोकांक तिडक. मंत्री निळकंठ म्हणटा सुणी पोसतल्यांक नव्यो गायडलायन्स जाय. हालीं तेंपार पिटबुलाच्या हल्ल्याची गोंयांत 3री केस. फाटले कांय दीस सुण्याच्या हल्ल्याच्यो केसी वाडल्यात जाल्यार दुसरे वाटेन रस्त्यार सुण्याची संख्याय वाडल्या. ह्या दोनूय प्रकरणां कडेन सरकारी यंत्रणा आड नजर करता हें खरें. सगळ्यात पयलीं लेटस्ट घडणूक पळोवया. हणजुणा पिटबुल जातीच्या सुण्याच्या हल्ल्यान जखमी जाल्ल्या 7 वर्सां पिरायेचो भुरग्याक मरण आयलें. ही घडणूक आंगार कांटो हाडपी. त्याची आवय घरकाम करता. त्यात घरांतलो हो सुणो. हो चलो आपल्या आवय वांगडा गेल्लो. फाटले 8 दीस जाले खंय आवयन काम सुरू केल्लें. चलोय तेज्या फाटल्यान गेलो. ओनरान खंय सुणो सोडिल्लो. आवय शेजाराक काम करताली. अचकीत सोडिल्ल्या सुण्याक थंय आशिल्ल्या चल्याचेर हल्लो केलो. एका मिनटा भितर भुरग्याक खंय पुराय फाडून उडयलो. जखमी भुरग्याक म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो. त्या उपरांत ताका GMCन शिफ्ट केलो. थंय ताका बेरेस्तारा सांजचें मरण आयलें. ह्या केसीन अब्दुल ख्वाजाचेर अंजुना पुलिसांनी FIR केला. तशी पळोवंक गेल्यार ही घडणूक नवी न्ही. असल्यो घडणुको घडोवन जायत्या जाणांक गंभीर दुखापती तोंड दिवचें पडलें. जायत्या सुण्यांच्या ओनराचेर कारवाई जाली. मात हो प्रश्न सोडोवपाक सरकाराक जाय तशें यश मेळ्ळें ना. सरकार असल्या घडणुके विरोधान कायदो हाडलो. मात ह्या कायद्या वयल्याक कोण तरी कोर्टान गेल्ल्यान कायद्याक स्टे वाडल्या. मजगतीं सरकारान ठाम पावलां उखलपाची म्हणून लोकांचो उलो. मडगांवचो आदोगाद जयंत प्रभून आत्महत्या केल्या. आपल्या आत्महत्येक पुलीस जबाबदार म्हणून ताणें 2 पुलिसांची नांवां मरणा आदी चिटयेत बरयल्यात. आतां आदोगादाची संघटना पुलिसांचेर FIR आनी चौकशी मागता. FIR जाय मेरेन खंय प्रभूची बॉडी घेवचे ना. चौकशी जातली म्हणून मंत्री आलेशूय उलयला. जयंत सराचें आयकून बरें दिसलें ना, वायट दिसलें. पुलिसांनी रातची तेंच्या घरा वचून सर्च वॉरंट नासतना तेच्या भितर गेले आनी सगळे प्रोसिजर बी काय फॉलो केलो ना. एक्चुअली कितें केलां पुलिसांनी तें इलिगल आनी तेंच्या पावरा भायर गेलें. आमकां इतलेंच जाय की FIR करपाचो
कोण PSI आशिल्लो तेजेर FIR करपाचो आनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सुद्दां प्रोसिजर कितें आसा कंडक्ट करपाचो तांच्यांनी फॉलो बी काय केलो ना. PSI फोन लायलो एवरी टायम कॉपरेशन दिला एवरी टायम तो कॉपरेट करतालो आनी सगळें इन्फॉर्मेशन तांकां दितालो. लास्ट टायम ताणें सुसायड करचे पयलीं सुद्दां PSI अनुष्कान ताका फोन लायिल्लो आनी सांगिल्लें विचारिल्लें की म्हगे भाव खंय आसा काय म्हणून. म्हगे बापायन ताका सांगिल्लें की म्हगे चलो प्रितीश एडमीट आसा IBPHP हॉस्पिटलान आनी तुमकां जर दिसता की आपणें ताका कितें लिपयलां जाल्यार तुमी वचून थंय एन्क्वायरी करची अशें म्हणून सांगून सुद्दां सगळें कॉपरेशन दिवन सुद्दां ते आमच्या घरा कडेन आयले, आमकां हेरास केलो, आमकां रातचे थ्रेटन केलें आनी त्या कारणां खातीर म्हगे बापायन काल सकाळीं आनी हें रातचे 10:15 म्हणल्यार ते आमगे घरा कडेन आयले. 4 जाण आयले जिपीन बसून आयिल्ले, रातची बेल मारली आनी आमचे भितर येवन आमकां सामको थ्रेटन करपाक लागले. आमगेलो बाबा डायबेटीक आसा, 71 इयर्साचो आसा, ताका ते सोंसलें ना. तो 40 वर्सां एडवोकेट म्हणून प्रॅक्टीस करता आनी 40 वर्सां प्रॅक्टीस करून सुद्दां पुलिशेन कॉपरेशन दिवन सुद्दां ताका अशी ट्रिटमेंट दिल्या. तोच आपणें कितें क्रायम करूं ना ताणें म्हगे बापायन क्रायम करनासतना सुद्दां बापायक ताणें सामकी त्रास दिल्या. म्हगेलो बापायलो जीव घेतला. I think it is sad that somebody has given his life up. And I'm sure the government will conduct an inquiry. Let's give the government a few days. Because it is a serious charge. But just having made a charge, we still have to be sure that it is genuine. दर्या देगावयली बांदकामां आनी एक्टिव्हिटीचो GCZMA सर्वे करतले. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एरियल सर्वे करचे ना. पर्यावरण मंत्री आलेस सिकेर सांगता. मंडळाच्या सर्वेचो प्रस्ताव रद्द. GCZMA वरवीं सध्या मॅपिंग चल्लां. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आनीक सर्वे करपाची गरज ना. Mapping of survey of the coastal belt should be with the Goa Coastal Zone Management Authority and should not be falling under the purview of the Goa State Pollution Control Board. So that was the reason why, when this issue was brought up in the Assembly, I gave an assurance that this will not be done by Goa State Pollution Control Board. As far as the GCZMA is concerned, GCZMA is in the process of, they've employed agencies to conduct survey. They are in the process of surveying. So, according to me, it is duplication of work. One side, GCZMA is carrying out the order. The other side, Goa State Pollution Board is doing it. I see no role whatsoever in Pollution Control Board identifying structures. That is why we stopped. Next issue, Goa State Goa Pollution Board was to outsource this work. And my information is that the government of Goa owns 2 drones. So my contention is, if we have to do a drone survey, we have in-house the equipment, the machinery that is required. So why do we have to go to a third party when we have it in-house? एका राज्याक 2 राज्यभास आसूंक शकना. मराठीचो दर्जो काडून उडोवचो. भाई मावजाचे वादग्रस्त वक्तव्य. मराठीक विरोध ना, मात राज्यभासेचो दर्जो नाका. मावजो उलयला. मराठी अकादमीचो अध्यक्ष अनिल सामंत म्हणटा, भारतीय भाशेचो दुस्वास करपी मावजो पयलो ज्ञानपीठ आसतलो. तरणाटे खंय मराठी भास आपणायतात. कोंकणी मराठीचो वाद परत उप्रासता. एका राज्यांत 2 राज्यभाषा आसूं शकना, मराठीचो दर्जो काडून उडोवचो म्हूण ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो भाई मावजो उलयलो. पूण ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत जो मराठीचो आस्पाव केला तो आसूंक फावनाशिल्लो. तो अजुनूय ताका चेंज करून तो काडून उडोवपाक जाय. कित्याक आमच्या भारतांत जितल्यो स्टेट्स आसात त्या सगळ्या स्टेटींची आपापली विधेयकां आसात, आपापले कायदे आसात. द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट ऑफ एनी स्टेट नेवर हॅज इन्क्लुडेड 2 लँग्वेजीस फॉर वन पर्टिक्युलर एरिया ऑर वन पर्टिक्युलर टेरिटरी. आनी मराठीचे तर म्हगे सामकें मानता हांव की कोंकणी ही गोंयची राजभास. मराठी कोण विरोध करना. मराठी फाल्यां समजा ऑफिशियल लँग्वेज एक्टांत मराठी ना म्हणून भजनां बंद जातलीं, आरत्यो बंद जातल्यो,
किर्तनां बंद जातलीं, रिलिजियस कामाक वापरपाची बंद करतले ना, कोणाक गरज ना करपाची. नाटकां बंद जातलीं, सिनेमा येवपाक बंद जातले ना. पूण कित्याक जाय आमकां ऑफिशियल लँग्वेज म्हूण कित्याक जाय? ऑफिशियल लँग्वेज हॅज नेसेसरिली बी द लँग्वेज ऑफ द सॉयल, इतलें उडास धरपा जाय. मजगती मराठी अकादमीचो अध्यक्ष अनिल सामंत म्हणटा, भारतीय भाषेचो द्वेष करपी भाई मावजो खंय पयलो ज्ञानपीठ विजेतो आसतलो. तरणाट्यांनी खंय मराठी भास आपणायल्या. आणि मला वाटतं संपूर्ण भारताच्या साहित्याच्या इतिहासामध्ये दामोदर मावजे हे पहिले ज्ञानपीठ पुरस्कार असतील की ज्यांनी पुस्तकं लिहिली असतील खूप, परंतु आपल्या जीवनातून, आपल्या वाणीतून भारतीय भाषांचा द्वेष कसा करावा याचं विष ओकणारा हा पहिला ज्ञानपीठ पुरस्कार. तेव्हा त्यांनी काय केलं याच्यामध्ये की गोव्यामध्ये आता गेल्या 10-15 वर्षामध्ये हे जे कोणी म्हातारे आहेत त्यांना काही दिसत नाही. आम्ही तरुणामध्ये महाविद्यालयामध्ये जातो म्हणून तुम्हाला सांगतो की गोव्यामध्ये नवी तरुण पिढी जी आहे ती कोकणीबरोबरच मराठीमध्ये उत्तम साहित्य लिहिते आहे. यावर्षी गोवा मराठी अकादमीनं 90 मराठी पुस्तकं छापली गोमंतकीय लेखकांची. मजगती हो विषय महाराष्ट्रामेरेन पावलो. महाराष्ट्राचो मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकार म्हणटा, विनाकारण वाद करचो न्ही, दोनूय भाषेचो मान राखचो. मराठी आणि कोकणी असा वाद निर्माण करणं सर्वस्वी गैर आहे. आणि त्याच्यामुळे जे गोवा राज्यामध्ये आजपर्यंत चालू आहे की मराठी आणि कोकणी दोघांनाही मान्यता ही गोवा राज्याने दिलेली आहे. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कोकणी बोलली जाते. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. कदम महामंडळाकडेन फुडल्या कांय वर्सांत CSR वरवीं 500 EV बसी दाखल येवपाच्यो आसात. सध्या 100 EV बसी आसात. खेरीज सरकाराच्यो आनीक 100 बसी येवपाच्यो आसात. स्मार्ट सिटीच्यो 48 EV वेगळ्यो. उपरांत प्रायव्हेट बसींचें कितें? गोंयांत 1,500 प्रायव्हेट बसी. कदंबा कडेन सध्या 497 डिझेल बसी, 64 स्क्रॅपाक वचपाच्यो. कदंब महामंडळाकडे फुडल्या कांय वर्सांत CSR वरवीं सुमार 500 EV बसी येवपाचे म्हूण येरादारी मंत्री माविन गुदिनो उलयल्लो. To have a sustainable transport system in Goa, IIT Alumnus Council Alumni Council ते काउन्सिलान एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी तेणे 1 महिना सुद्धा जावना, 1 महिन्या भितर लेस देन 1 month a letter what he wrote to that council to help us in corporate social responsibility to having more buses for transportation. Understood नी? तेणे ते रिक्वेस्ट केले तांकां आणि they have agreed to help us to the tune of 700 crores wherein they will be giving us electrical buses, EV vehicles to ply in Goa, which is going to solve our problem big time. More than 500 buses are being given by them to improve the transportation system in Goa. मजगती सध्या 100 EV बसी आसात. सरकाराच्यो आनी 100 बसी येवपाच्यो आसात. स्मार्ट सिटीच्यो 48 वेगळ्यो. मजगती कदंबाकडे सध्या खंय 497 डिझेल बसी चलतात. इंटरस्टेट नव्यो 50 बसी घेतल्यात. 64 खंय स्क्रॅपाक वचपाच्यो. मजगती 1460 खाजगी बसी आसात. EV उपरांत खाजगी बसवाल्यांचे कितें काय म्हूण बसवाल्या मुखार प्रश्नचिन्ह. मजगती खाजगी बस महामंडळा वरवीं घेवंक म्हजी बस येवजण हाडिल्ली. त्या येवजणे खाला फक्त 57 बसींची नोंद जाल्या. मात आतां ह्या 500 बसी उपरांत खाजगी बसवाल्यांचेर संकट. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. मालवणात राजकोटात कोसळिल्ल्या छत्रपतीच्या पुतळ्याचेर महाराष्ट्रात राजकारण तापलां. महाराष्ट्रात आयिल्ल्या कडेन प्रधानमंत्री मोदी शिवाजी महाराज हे दैवत म्हणून सांगून शिवप्रेमींची माफी मागली. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणटा 100 खेपो माफी मागता. ते वटेन सरकारांतली राष्ट्रवादी म्हणटात चूक मोठी. जबाबदार कोण तो सांगात. मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है.
और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैत्रावाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. 6 सप्टेंबराक थारिल्ले कदंबा कामगारांचे आंदोलन फाटी. मुख्यमंत्र्याकडेन बसका घेतल्या उपरांत कामगारांनी घोषणा केली. 7वें वेतन आनी कदंब कामगारांच्यो हेर मागण्यो खंय मान्य केल्यात. बसके उपरांत आयटकाचो सरचिटणीस क्रिस्तोफर फॉन्सेका मिडिया कडेन उलयलो. सरकारा कडेन युनियनाच्यो वाटीघाटी चालूच उरतल्यो. आमी 28 तारखेर हांगा जेन्ना मिटींग घेतली लेबर कमिशनरा फुडें, तेन्ना जनरल मॅनेजर आनी कदंबाचे प्रतिनिधी, पर्सनल ऑफिसर ते हांगा हाजीर आसलेले आनी थंय आमी फुडली वाट काडटले हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. अकॉर्डिंगली 28 तारखेर त्याच दिसा 5 वाजता मुख्यमंत्र्या कडल्यान आमकां आमंत्रीत जाले. एक मिटींग जाली बरी. त्या मिटींगेंत मुख्यमंत्र्यान डिमांड वायज आमकां क्लॅरिफिकेशन दिलें. 7वो वेतनाचो एरियर्स ताच्या बद्दल मुख्यमंत्र्यान पॉझिटिव्ह आमकां एश्योरन्स दिलो की त्या इश्यूचेर ऑक्टोबर म्हयन्यात आमी पयल्या सुमारान मेळया आनी ताचेर कांय तरी वाट काडया अशें म्हणून आमकां स्पेशली क्लियरली फिनान्स सेक्रेटरीक आपोवन तेज्या वजेर आमकां गवाय दिली. आमकां आमचो प्रॉव्हिडंट फंड 10% आसलेलो ऑन टोटल बेसीक वेज आनी बेसीक DA सगळे प्रॉव्हिडंट फंड वेज ताचो 10% केल्लो. ते इमिडिएटली रेस्टोर करपाक जाय टू 12%. बदली ड्रायव्हर आनी कंडक्टरांक कोण पळय 3 वर्सां वयर काम केलां तांकां परमनंट करपाक जाय. टेम्पररी स्टेटस म्हणल्यार ताका परमनंट कामगारांचो पे स्केल आनी सगळे बेनिफिट मेळटले. साऊंड पोल्युशनाच्या प्रकरणात हणजूणच्या 5 आस्थापनांक हायकोर्टाची नोटीस. फाटल्या 2 म्हयन्यांत खंय कितलेशेच फावटी तांणी आवाजाच्या लिमिटांचो आंकडो हुंपला. प्रदूषणाचेर कारवाये खातीर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पुलीस स्टेशनाच्यो टिमी, PI ते SDPO मेरेन कारवायेची वेवस्था सरकारान कोर्टा मुखार दवरल्या. Sound pollution matter, the High Court has issued notices to 5 parties who are supposed to have received maximum complaints of violation of the standard of noise. They have been joined as parties. High Court has issued notices to them, and the Pollution Control Board is also supposed to monitor their activities. This is one thing that has happened. Secondly, as far as our proposal which we had made to the court about how to monitor, who will be the supervising authority, which numbers are to be contacted, that note has been accepted by the High Court, and it has been made an order of the court. So that is as of now, that is the order of the High Court. What is suggested is now there are 3 numbers which are given basically. If any violation is reported, the citizens can contact at these 3 numbers, and if action is not taken, then the SDPO will come in picture. He will immediately take action. फोंडकुलां पडिल्ले स्मार्ट सिटी पणजेचे रस्ते फुडल्या 15 दिसां भितर तात्पुरते सारके करता म्हणून सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. रायबंदर धरून 11 स्ट्रेचावेली फोंडकुलां खंय पुरयतले. मजगतीं स्मार्ट सिटीच्या हद्दीत नाशिल्ले 3 स्ट्रेचाचे काम महापालिका करता. कामाच्या प्रगतीचेर कोर्टाची देखरेख. Smart city matter, there were 3 stretches where CCP was supposed to report to the court. As far as stretch near the police headquarters is concerned, they made a statement today that they have already started repairs as of now, and the work is going on. As far as other 2 stretches are concerned, the matter is fixed in the next week for the purpose of finding out as to who is supposed to do this work. The road near the Joggers Park, the CCP was saying that it is the PWD who is maintaining it. But it being a CCP road, it is for CCP to maintain the road. If they can't do it, they have to request the PWD for
work or repairs that is required to be carried out at this stretch. So the CCP is supposed to report to the High Court again on this stretch also. Further, the issue came up about the road at Rivandar. As far as that road is concerned, we also told the court that we will take up urgent repairs of that road also. Directions have been already issued by the Smart City to repair that road. That work also will start immediately. Sir, why CCP has come into the picture? Because these 3 stretches of road are not subject matter of Smart City. As far as road that is there at Joggers Park, this is not subject matter of Smart City. Similarly, the road at as far as headquarters, police headquarters are concerned, that was completed by the Smart City, but it was opened by CCP for drainage purpose. The Smart City work are concerned, which we have already submitted, where we are going to carry out the repairs. The deadline is 15 days. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लैन शुक्रारा राजभवनात राज्यपालाच्या खासा निधीतल्यान 272 कॅन्सर आणि डायलिसीस दुयेंतींक आर्थीक मजत दिली. आता मेरेन सुमार 3000 दुयेंतींक आणि 100 संस्थांक आधार केला. चडशा लोकांची नांवां खंय आमदाराकडच्यान आयल्यात. Over the last 3 years, the Rajbhavan undertaken a task. Through that process, we have issued checks to patients, cancer patients and dialysis patients. Now nearing 3,000 members. And associations are concerned. About 100 associations, charitable institutions. 63 on one religion and 47 from some other religion and 12, according to my memory, I am saying, to a third religious group. 1 lakh rupees each to them and 25,000 minimum to patients. So one of the greatest achievements in the history of Rajbhavans of India as a whole. The bounden duty of the governor, bounden duty of the service providers, bounden duty of the administrative setup as a whole is concerned, including bureaucrats, to serve the people. And that is why we went to the doorstep of each and every village of Goa and first 1 year distributed these types of check providing process. उत्तर दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर उमेदवाराची नांवां फायनल. बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन घोशणा केली. उत्तरेक शंकर चोडणेकार, दक्षिणेक संजना वेळीपाचें नांव आयलां. अध्यक्षपदाक 2 सप्टेंबराक वेंचणूक. आणि आज नॉमिनेशनची लास्ट डेट, फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर जिल्हा पंचायत अध्यक्षपदा 2 तारीख निवडणूक. आणि आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा अशे दोन्ही कॅन्डिडेट पार्टीन फायनल केले. दक्षिण गोंया भितर आमचे संजना संजय वेळीप हे भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा पंचायत सदस्य गिरदोरी मतदारसंघातले आणि ताचो मतदारसंघ केपें आणि जिल्हा पंचायत सदस्य ते गिरदोरी म्हणजे केपें आणि बाळ्ळी, केपें आणि कुंकळे अशे दोन्ही मतदारसंघाक लागता. त्याचे नाव युनॅनिमसली सर्वानुमते जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून, कारण लेडीज रिजर्व आसा, त्याचे नाव आज फायनल जालें. आतांच ते नॉमिनेशन फायल करपाक सगळे गेल्ले आसा. उत्तर गोंयचे जिल्हा पंचायत अध्यक्षपद हे रिक्त जालें. त्यामुळे हांगा आज सकाळी आमी सगळे, म्हजे बरोबर आमचे गोविंद पर्वतकर आणि तशेंच सिद्धार्थ कुंकळकर आशिल्ले, आणि आज आमी सगळे उत्तर गोंयचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य आज आमी हांगा आपयल्ले. आणि तांच्या भितर डिस्कस करतकच हांगा शंकर चोडणकर मये मतदारसंघातले आणि मयेचे जिल्हा पंचायत सदस्य आसात, त्यांचे नाव सर्वानुमते हांगा संमत जालें आणि ते आज आपले नॉमिनेशन फायल करपाक गेल्ले आसा. 2 तारीख निवडणूक जातली आणि त्यामुळे ऑफिशियल दोन्ही उमेदवार उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत शंकर चोडणकर आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत संजना संजय वेळी ही नावां आज आमी फायनल केल्ली. इलेक्शन आशिल्लें 2 तारखेक, 2 सप्टेंबराक इलेक्शन आसा. सो त्या दिसा एक्चुअली ऑफिशियली डिक्लेअर केलो वतलो अध्यक्ष ऑफ जिल्हा पंचायत नॉर्थ गोवा. एकूच आयिल्ले कारणान ही इज द ओनली कॅन्डिडेट. सो
he will be unopposed, declared on 2nd September. So you're talking the 1 hour, yeah, the timing. The timing for nomination was 10 to 11:45. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.